वंदन तुका A37 पान 20 A37 page 20. सोर्गीच्या बाबा वंदन तुका सासनाकी पोडू नोमान करता तुझो मोगोर्दू मार्गा vida तुझो सोबदायकू मोयारासा तुझो मोगोर्दू मार्गा vida तुझो सोबदायकू मोयारासा देवाच्या पुता वंदन तुका बारगेच्या भुरग्या आमच्या बाबा तुझो मोगोर्दू उतर दिता काळजांतान तुझो काडला करता तुझो मोगोर्दू उतर दिता काळजांतान तुझो काडला करता. सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं आनी माय मोगाचो येवकार हे सकाळच्या दिसाक हे विधी भोंवतणी आमी एकठांय जाल्या आनीक एका देवान दिल्ल्या दिसा खातीर ताका अर्घ्य दिवया वाखणुया आनी मिसांत किरीत भशेन आमी मागुया रुजार फ्रांसीस फेर्नांदीस आमचे बाप आसत सुर्गीच्या बापान आपले शांतींत आपले विसवान घेवं तशेंच मिंगेल कायतान आनी रुजारी डिसूजा हांचे पासत मागुया देवाचे सुर्गीचे बोडतेंत तांकां वांट दिवं. तशेंच मागुया आज आपलो वेडिंग एनिवर्सरी लग्नाचो वर्शीक दीस पाळटात लीन आनी मागदलेना फाल्कांव आनी आपलो वाडदीस समारंभात जुझे पेरेरा एलिरा तवेरा आनी दुसरी आपलो वाडदीस समारंभ जाल्या पासत मागुया. आज सायबीमांची भेट आपले घरांत घेतात. सायबीमांचे भेटे उदेशी ह्या कुटुंबांचेर ह्या कुटुंबांत रावतल्या सगळ्या भाव भयणांचेर आशिर्वाद मागुया. वयत्यांत आल्फा फेर्नांदीस, मार्टिन्स मोरोड, आग्नेल लॉरेन्स, अमाराल वाडो, आल्का क्युएलो, ओल्डेंबाट एंटनी रॉड्रिगीस, कार्दोज वाडो फिलिप पेरेरा, केरांत रितिना लेमुस, नोमशेंत जुआंव मारियान आनी फेर्मिना फेर्नांदीस आनी नागाडी विली डायस सापेको ह्या कुटुंबांचेर सायबीमांची भेटी उदेशी भरपूर आशिर्वाद त्या कुटुंबांत बरी भलायकी आनी शांती समाधान फावो जावंक हे मिसांत मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याची शांती तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. भाव भयणीनो, व्हडांतले व्हडले मागणे म्हळ्यार पवित्र मिसाची भेट जी आमी जेजूकूच बापाक उबारता आनी सगळे जेजू उद्देशी आमकां सर्वय देणी मेळोवंक मागता. जेजू आयज सांगता थांबून आसतना माग पर्सिवियरन्स एंड डिटर्मिनेशन आनी आंग काडिनासतना माग. आमची मागणी असले मनांत जाता आसतना तेच जेजू उद्देशी आमची प्रार्थना कुडी आत्म्याची देणी आमकां फाव कर म्हूण बापा कडल्यान हे मिसा भेटीन आदार मागुया. हांव पातकी सोरपदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पळय सद घेवन सदांच संकवार मारीक आनी तुमकां भाव भयणीनो
म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण सोरपोतवेदार देव आमची काकलूत करूं, सगळीं आमची पातकां बगसूं आनी आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. 아멘. 소명가 굳고 소명가 굳고 소명가 굳고 소명가 굳고 의사가 굳고 의사가 굳고 의사가 굳고 의사가 굳고 소명가 굳고 소명가 굳고 소명가 굳고 소명가 굳고 तुम्ही पवित्र आत्मा घेतला, तुम्ही पवित्र आत्मा घेतला, तो समूट पाळल्या देखून घेतला, तो समूट पाळल्या देखून घेतला, वो तुमकां परगटला तें तुमी सोत मानला देखून तुमी आत्म्यान सुरू केल्ले तें कुडीन आतां सोंपोवंक इतली तुमची मोत उडली, इतलें तुमी बोगलां तें बेश्टी, इतलें तुमी बोगलां तें बेस्टेन्स पूण बेस्टेन्स जावं येते, पूण बेस्टेन्स जावं येते तुमकां आमचो जबाब जातलो. इस्रायलाच्या देवाक दिनवासुया वा कानुया, सगळीं म्हणुया. इस्रायलाच्या देवाक दिनवासुया वा कानुया. इस्रायलाच्या देवाक सर्वेस्पराक वा कान्नी. आपले पोरचेक भेट दिली, दोन ताणे सडयली. आपल्या विंचलल्या चाकरा दाविदाच्या घराण्यांत एका बोलवून तारोकाक सर्वेस्परान उपजयलो. जबाब इस्रायलाच्या देवाक दिनवासुया वा कानुया. दुस्मानाच्या चोपक्यांतली आमकां सोडूंक येतलो, आमचो द्वेष दोतोल्यांच्या हातांतली सोडयतलो. मागा आपल्या भोगतीवोन संदेशकाराचे तोंडी जे ताणें बसायलोले तें आतां देवान पाळले. जबाब इस्रायलाच्या देवाक दिनवासुया वा कानुया. आमगेल्या पुर्वजांची ताणें केली करुणाय, तांचे लागीं स्थापलेलो करार आयज मनान हाडलो. अब्राहम आमच्या बापायक दिलोल्या सोपुताचो विस्वाशीपणान ताणें आज शेकी उगडास केलो. जबाब इस्रायलाच्या देवाक दिनवासुया वा कानुया. उद्गार सगळीं उबी रावया. Soy sorbesorak, soy sorbesorak, soy sorbesorak, soy sorbesorak, soy. तुज्या पुताची उतरां चितान आयकूंक आमची काळजां उगड सर्वेस्परा. Soy sorbesorak, soy sorbesorak, soy sorbesorak, soy sorbesorak, soy. भावभयणीनो, आमी आज उद्गाराक अशें म्हणला, तुज्या पुताची उतरां चितान आयकूंक आमची काळजां
उगोड सर्वेस्परा हें जेजूची उतर हें शुभ वर्तमान चितान आयकूंक आमकां कृपा मागुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोमया. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, तुमचे मदें कोण एकल्याक एक इश्ट आसा म्हूण समजात. आनी तो मोदयांनीर तांगेर वचून ताका अशें म्हणटा, इश्टा म्हाका 3 उंडे उश्णें दी. म्हजो एक इश्ट वाटेचो पावून चल्ला आनी ताका वाडूंक म्हजे लागीं कांयच ना. आनी तो भितर तावन अशी जाप दिता, म्हाका त्रास दिवं नाका. आतां दाराक खिळी घाली आनी पूण तो दारार मारितूच रावत जाल्यार हांव तुमकां सांगतां, तो मनीस इश्टागतीक लागून उठून दिना जाल्यारूय ताचे करंदायेक लागून ताका गरज तें काडून दितलो. तशेंच हांव तुमकां सांगतां, मागात आनी तुमी घेतल्यात, सोदात आनी तुमकां मेळटलें, दारार मारात आनी दार उक्तें जातलें. कित्याक मागीत तो घेतलो, सोदीत ताका मेळटलें आनी दारार मारीत ताका तें उगडटलें. आपल्या बापाय लागीं कोणूय मासरी मागीत जाल्यार तो ताका मासरी सुवातेर सोरोप काडून दीत असलो तुमचे मदें कोण आसा जायत. वो एक तांती मागीत जाल्यार तो ताका विंचू काडून दीत. तुमी वायटोवी जावनूय तुमच्या भुरग्यांक बऱ्यो वस्तू दिवंक तुमी जाणून जाल्यार ते परस उदीक तुमचो स्वर्गीचो बाप आपणा लागीं मागतल्यांक पवित्र आत्मो दिवचो ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. भाव-भयणीनो, म्हापशेच्या भाग्योन जेरोमेचे इगोजे पार्किंग लॉटांत एक व्हडलें बुलडोजर व्हडलो खडप कशें देंवन आयलें. ते वेळार थंय कांय मोडोरान तसलें कांय नासलें. तो काडूंक जाय आसलो तो बुलडोजर, ते खडप. आनी देखून खडप फोडप्याक आपयलो. तो बाबडो आपली हातोडी घेवन आनीक आपल्याक जाता ते भाशेन फोडूंक लागलो. हांव ताका बारीकसाणीन पळयतालो, मेजतालो, तो मात्ता ती 30 पावटी जालें, 50 पावटी जालें, कांय जायना तें खोडपाक. 50 आनीक 2 हांव मेजतां भायर रावन. ऑन द 60th 60वो पावटी 60 पावटी ते मात्ता आसतना तें खडप फुट्टा. पन्नास आनीक 9 पावटी हो मनीस ते खोडपार मारता, ती हातोडी हो हॅमर लागना. पूण 60 पावटी मारता तेन्ना तें खोडप फुट्टा. भाव-भयणीनो, म्हाका भोंगू दिसतालें, पूण तो थांबलो ना, मारीत रावलो. फोडप फुटोपर्यंत. And on the 60th count फुटलें तें. पूण 60th count फुटूंक पयलो मारलेलो तो हॅमर गरजेचो आसलो. आनी प्रत्येक हॅमराचेर चौकास चौकास हें हडप दोशी जावंक राजी जालें. आयचें शुभ वर्तमान आमकां अहें कितें सांगता, पर्सिवियरन्स एंड डिटर्मिनेशन
पर्सिवियरन्स म्हळ्यार थांबून आसतना मागीत राव म्हणटा जेजू. आनी डिटर्मिनेशन, आंग काडी नाका, आंग काडी नाका. आनी काय बरी धाकटुली एक ओपार घालून जेजू सांगता तो इश्ट 3 उंडे मागूंक वयता आपल्याच्या इश्टागेर, कित्याक ताचो कोण पावून सोदता ताका कांय ना तांकां वाडूंक. आमचेय थंय जायते फावटी अशें जाता, घरांत कांयच आसना, कोण तरी आयला. आदले काळार आमी लोकूय हाटले दारांतल्यान पसऱ्यार धांवताले. आतां तरी फ्रिजीस आसात, जायतें कितें आसा हाडिल्लें, पावून सोदतात केन्ना तरी. आनी जायते फावटी आमी बेश्टेच म्हणटा चाव घेतलो, कोल्ड ड्रिंक घेतलो, आनी कोणें वय म्हणलें जाल्यार कोल्ड ड्रिंकूच आसना. बांबुडीनो हो मनीस 3 उंडे मागूंक वता आनी तो भितरल्यान सांगता आतां लेट जाली, म्हाका बेजार कोन्न नाका. कित्याक जुदेवांचीं दारां आदले काळार आमच्या दारांक आडामे म्हूण आसले. आतांचीं दारां सोंपें टटकन उगडटात, आमचे चोर कांय ना करून उगडटात. ते काळार दाराक आडामो घालूंक जाय आसलो आनी कितें घालूंक जाय आसलें खाला. आमचें मुखलें दार, इगोर्जेचें दार आसा ते भशेन तें दार बेश्टेंच ना, ताका आनी कितें एक लोकडाचो कुडको आहा तो भितर घालूंक जाय. म्हणटच तें काडूंक सगल्यांकूच डिस्टर्बन्स. देखून तो म्हणटा आतां दिना तुका, आमी न्हिदल्या चलोस. आनी हो इश्ट दारार मारीत रावता. आनी देखून जेजू म्हणटा इश्टागतीक न्हय, हो आनी मागता तो बेजार करतलो आमकां सगल्यांकूच. देखून काडून दिता. आनी जेजू म्हणटा सर्गीचो बाप आमचो, सर्गीचो बाप आमचो, न्हूच आमचो पाय, न्हूच आमचो इश्ट. आमी कितें मागता तितलें दिता तसलो देव, कोवाळायचो, मोवाळायचो, दोयाळायचो बाप. तें गरजेचें तें आमचे वाटेन. ह्या मनशान तर म्हणलेलें ओके तूं न्हिदे हांव वयतां, ताका उंडे मेळपाचें न्हू. तो मारीत रावलो आनी ताका उंडे मेळ्ळे. देखून जेजू म्हणटा मागात तुमकां मेळटलें, दारांत मारात दार उगडटलें, सोदात तुमकां गावतलें. भाव आमचें मागप, आमचें सोदप आनी आमचें दारांत मारप बरें जायना. कित्याक वी गिव अप, देर इज नो पर्सिवियरन्स. दुसरे सुवातेर आमी मागता तेन्ना आमीच देवाक एके भाशेन फुसलायता. म्हाका मागता तें दी, हांव फुलां लादीन करतलो. म्हाका मागता तें दी, हांव वायलंकिनी येतलीं. म्हाका मागता तें दी, हांव मिसां दितलीं. आमी देवाक जायते फावटी भाशेन फुसलायता दिसता. जेजू क्लियरली आमकां सांगता कांय सांगिनाका, माग पुरो, कंडिशन घालिनाका. तूं म्हाका दी, हांव फुलां उर्साक वयतलीं, बरी लादीन करतलीं, सॉफ्ट ड्रिंक आनी चिकन रोल वांटतलीं. ना, जस्ट आस्क. तुजो पूत तुजे लागीं मागता, कितें मागता? मासडी मागता. तुजो पूत तुजे लागीं तांती मागता, कंडिशन घालता, डाडा म्हाका मासडी दी, हांव तुका हें दितलो. डाडा तूं म्हाका तांती दी, हांव तुका तूं सांगता तें करतलो. ना, कांय सांगिना. आमच्या भुरग्यांक आमी सगलें दिता विथ नो कंडिशन. आमी आमच्या भुरग्यांक कितलीं वाडयता, कितले त्याग कोश्ट करता, आनी जायते फावटी आमची भुरगीं नाच जातात. आमची भुरगीं आमचेर बदमास जातात. आमच्या भुरग्यांक आमचो उगडास पुरान येना. स्टील एक आवय, एक बापूय आपल्या भुरग्यां पासून खूब खूब कश्टवता. समटायम्स वीथ नो रिवॉर्ड. आमचो सर्गीचो बाप भाव भयणीनो, मागीत
तुका मेळटलें, सोदीत तुका गावतलें, दारार मारीत दार तुका उगडटलें. कितें गरजेचें आमचे वाटेन तें जावन आसा, आमी मागूंक जाय. कोणा लागीं मागता आमी? आमच्या बापा लागीं. कोणा लागीं मागता आमी? सगळें बरें करतलो आमचो देव. कोणा लागीं मागता आमी? जो आपल्या भुरग्यांक केन्नाच पाट ओळना ताचे लागीं. तो सगळें बरेपणान भरलेलो आमचो बाप. तर आज ही चिंतना मनांत दवरया आनीक मागण्यांत आमचे सदांच पर्सिवियरन्स आनी डिटर्मिनेशन आसूं. तोच जेजू जाणें येवपार घालून आपल्या शिसांक मागूंक शिकयलें, तो आमकां आमी मागता तितलेंय जरूर दितलो. नेटोवनीक आमी गायन गावुया. रुपे भांगार मागिनाय. C30 पान 41. C30 पेज 41. रुपे भांगार मागिनाय, आख्खो संवसार तुजो सायबा. आमची काळजां तुका जाय, अशें ओपून दिता तुका. आमची काळजां उबारता, तुज्या मोगाक हांव मेळटा. 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 भयणी भावंडू, आमच्या बलिदान सोरपदवेदार देव बापाक मानता तसलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांत आनी मोहिमेंत आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घेवन. देवा आमच्या बापा, आमचे उपकारी मौन तुजे थंय दाखोव. हो उंडो आनी सोरो आमी तुका भेटयता. दिसान दीस आमच्या मागण्यांत तिरासण दवरूंक आनी तुकाच आमच्या बापाक सगळे आमच्यो गरजो उक्त्यो करूंक आमकां तुज्या आत्म्यान भर म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सभे आसूं. आमची काळजां उबारवी. आमी ती सर्वेस्वरा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिनवासी. वय वर्षे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोरपदवेदारा आनी सासणाचे देवा, सर्व काळी आनी सर्व थाय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो. आमचे दिन वासणेची तुका कसलीच गरज ना. तरी तुका आमी दिन वासतां जाल्यार हें तुजेंच आमकां आनीक एक देणें. आमच्या दिन वासणेच्या मागण्यांत तुजी वडवीक बिलकूल चोडना. तरी असलें प्रार्थन करून क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमीच तुजे कुरपेंत वाडत वेता. देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दोलबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बरोबर आमचेय ताळे उच्चारून आमी सगळीं तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 dalbarazzo sorrisorio, sorgani senza voglia, luciamo i bova, ul sorghi, tu caso e sorve suora cinavi, pietà casu.
देवा आमचे बापा, तूं भोव पवित्र आनी आम्हा तुज्या भुरग्यांताय तूं भोव मोगाळ. देखून तुजे ताय आमचे उपकारी मौन दाखोवंक हो उंडो आनी सोरो आमी तुजे मुखार हाडटा. आनी ह्या आमच्या देण्याचे तुजो पवित्र आत्मो धाड म्हूण आमी मागता. तोच पवित्र आत्मो ही आमची देणी तुजे पुता जेजूची कूड आनी रगत करून आमकां दिव. अशें तुवें आमकां दिलाय तोच तुजो पूत जेजू आमी तुका भेटयतले. आपल्या मोन्नाचे आदले राती जेजू आपल्या शिसांक घेवन जेवणाक बसलो. ताणें आपल्या हातांनी उंडो घेतलो आनी तुका दिन बसलो. ताणें उंडो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातोच ताणें दाकां सरान बोललोली कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो आनी ती आपल्या शिसांक दिवन म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक करोराचें रगत. पातकांचें मोक्षाने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूट परगटुया. बापा, जेजून आमकां करूंक सांगलां तें आतां आमी करता. ताच्या मोन्नाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो उगडास करून आमचे पासत कुर्सार किळालेली ताची कूड आनी आमचे पासत कुर्सार वारोयलेलें ताचें रगत आमी तुका भेटयता. बापा, जेजू आमकां तुजेशी पावयता. ताचे बरोबर आमकांय तुजे वेंगेन घे. तूं आमचो मोग कोत्ताय देखून हे जेवणांत वांटो घेवंक तूं आमकां आपयताय. तर ह्या जेवणार तुज्या पुताची कूड आनी रगत आमकां दितना तुज्या पवित्र आत्म्याच्या संतोशान आमची काळजां बोल. आम्हा समेस्तांची हे वेदी भोंवतणी एकठांय आसलेल्यांची आपापल्या घरांत रावन मिसान मांडू घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारी देवाची आनी आमची माय सांगाती तिचो पोती बागेवन झुजे बागेवन दवरून आनी सोरकाळी तुका मानवल्यान ते सगळे भोगतां बरोबर आमकां सगल्यांक तुज्या राज्यांत घे. आमच्या मेल्ल्यांक ल्हानांक आनी व्हडांक तुज्या सर्गीच्या सुखांत घे म्हूण आमी विस्वासान प्रार्थना. कोश्टां दुखेंक सांपडलेल्या समेस्तांची दया कर. देशां देशांनी आसलेल्या आमच्या क्रिस्ती भाव भयणांक आनी संवसारांतल्या सगळ्या मनशांक तुका ओळखूंक तुजो मोग करून आनी शांतीन जिवंक कृपा दी. बापा, तुजे पुता जेजू वरवीं तुवें आमकां मोग दाखयला. तोच मोग ओळखून आमी अजाप जाता आनी तुका थांबून आसतना वाकणून म्हणटा. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक. भयणी भावनो, मागात आनी तुमकां मेळटलें, सोदात आनी तुमकां गावतलें, दारार मारात आनी दार उगडटलें. आनी जेजून आमकां आश्वासन दिलां. ताणेंच आमकां हें सोबीत मागणें शिकयलां. ज्या मागण्यांतल्यान सगळें जें कितें आमी मागूंक सोदता सोदूंक सोदता तें थारलेलें आसा. तर आज भरवशान तेच जेजूची उतरां बापाक उच्चारून म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या
सर्वेश्वरा सुरवाईटंती आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत तुजी सवस काय आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो शानो थेयता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोरपातकांदी सुटोई आनी सोराकांतली वाटाई सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजे दोन मुतांक मुळी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमचे पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावरताचे दीस घाल तुजे कुशी परमणी तिका शांती दी तुळशीका एकवटान सांबाळ तुजी येता राजूर चलयता ससनांच्या ससनांक जेजूची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसूं एकामेकाक कुशलकाय जेजूची शांती वांटूं मागात तुमकां मेळटलें सोदात तुमकां गावतलें दारार मारात आनी दार उगडटलें म्हूण आमकां बापा कडल्यान आस्वासन दितलो जेजू हो जेजू आमकां आपल्या जेवणान पोसता सगळे तरेचे सादेपणान आनी थीरपणान आमची मागणी बापाक उबारून हे जेजूच्या जेवणांत वांटून घेतली आमी सुभागी स्वर्गी उडो जेजून दिलो जेजूक आमच्या काळजान शेवतना आमी हें गायन गावुया D40 पान 60 आनी 9 D40 पेज 69 स्वर्गी उडो जेजून दिलो आमकां वचलो पावन आसलो आमचो जेजू जेवण जालो आमची आत्मीक उपेग
प्रार्थूया. सौर पदवीदार देवा आमचे मोगाळ बापा, आमी घेतिल्ल्या त्या संस्कारा वरवीं आमची काळजां दादूसकायेन बरो आनी आमचें आख्खें जिवीत तुका मानता तसलें जावं. दिसान दीस बरवशान आनी थीरपणान आमची मागणी थांबनासतना तुका उबारून आनी तुज्या बापाचें दोळाळपण आमी उदीक आनी उदीक ओळखूंक पाव म्हूण मागता. क्रिस्त आमचे सुमया वरवीं. आमेन. फाल्यां सांजे 6 वरांचेर मीस, ते उपरांत सायलंट एडोरेशन 8 वरांचेर आशिर्वाद. आज सांजे सदमाशीन 6 वरांचेर आमची SSVPची जमात. आमची सायबीण माय घराघरांनी बॅट करूंक लागल्यार काल 1 म्हयनो भरलो. आमी सगल्यांक तुमकां भोव करून PPC वांगड्यांक दिन भासता. बरे भाशेन मांडावळ करून ही बॅट सायबीणमांची एक आत्मीक अनुभव, आत्मीक एक्सपिरियन्स जावंक आमचे आवंडे. देखून आमी सदांच आज आनी सदांच सायबीणमांय जे घरांनी आसा ते घराच्या फामिली पासून आमी मागता. दुसरे सुवातेर जेन्ना आमच्या घरांत सायबीणमांय येता तेन्ना घराचो वाठार एनवायरमेंट सरभोंवती नितळ दवरूंक बरे भाशेन सायबीणमांयक आमच्या घरांत घेवंक आमचे आवंडे. आनी तेच बरोबर जी आमची गोच्ची आनी लागशिल्लीं सायबिणीक येतात, जाय ती मागणी कोण नाकात. जाय तो वगत मागणी केल्यार सगल्यांक वाज येता. मॅक्सिमम अबावट हाफ एन आवर मॅक्सिमम. 7:30 जाल्यार 7:30 ती 8, 7 जाल्यार 7 ती 7:30. आनी धाकटुली मागणी आनी तेर्स पुरो. आमकां मागीर तुमकां आख्खो दीस आसा सायबीण माय गोच्च्यांक फॅमिली मेंबर्स. यू कॅन स्पेंड एज मच टायम एज यू वॉन्ट वीथ मदर मॅरी. ती तुमच्या घरांत येता. तुमच्या घराचे हुस्के, तुमच्या घराचे मांयक ना मुडिना. मायन सांगलें ताका सोरो ना आनी जेजू उदकाचो सोरो करता. इतलेंच म्हणिल्लें, सोरो ना तांकां. तूं पडून घे, तूं कोर आनी जेजू कोत. भाव भयणीनो, आमी आमच्या घरांत सायबीण माय येता तेन्ना असलें वातावरण आसूंक जाय. तीच मांय ती जी जेजूक सांगताली तांकां सोरो ना, तिचे बरोबर जेजू आसा. म्हणटच बरवशान आमची मागणी आमची एक एकल्याची फामिलीची. पूण जेन्ना गोच्ची सोयरीं लागशिल्लीं शेजारी आहात, धाकटुले मागणी 2 कांतारां केलीं, तेच केलो पुरो. नाल्यार तांकांय वाज येतली. जाय ती मागणी करूंक गरज ना. जाय ती मागणी करूंक गरज ना. एक मिस्तेरूच भेटूंक येता. हे फामिलीचे भलायकी पासत, शेजाऱ्यांची भलायकी पासत, शांती आसचे पासत पुरो. ह्या फामिलीचे सगलीं मेल्ल्या पासत आनी मेल्ल्यांक उगडास करूं नाका. होण भेटूं पासत आनी मेल्ल्यांक उगडास करूं नाका. होण भेटयल्यार पुरो जालें रोजार. आनी रोजार कांय ना. आमी हांगा जालें रोजार. आनी रोजार कांय ना. आमी हांगा तेस करता आसतना रोजार बी कांय ना. 5 मिस्सेर म्हणटा हांव, नोमान राणी म्हणटा हांव, काबार. आनी जाय ती केलें जाल्यार आमी तेर्सू करून पावपाचें. म्हणटच धाकटुलें बरे भाशेन कोतकोत्यान केल्लें. 219. सांगा तिरगावया